प्रितीच्या बाबयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 15वा विस्वोर वड 1 ते 10 पर्यंत. लूक चॅप्टर 15 वर्सेस 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोन वसुलदार आनी सगळे तरेची पातकी मनशां जेजूक आयकोंक ताजेशी येताली. आनी फारिझेयो तशे दोन शास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. तेन्ना ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली, तुमचे मदें 100 मेंढरे आसलेलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजात. तांतलो एक मेंढरो सांडलो म्हणया. 9 ओरण्यांत सोडून सांडला तो मेळो सोड ताका सोदूंक वचून आसतना तो रावत काय. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका खांदार घालता आनी घरा पावतूच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजो सांडलोलो मेंढरो मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा कुशाल जायात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत मोन बदलीत जाल्यार ताच्या पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत मोन बदलपाचे आपणाक गरज ना म्हूण चिंतलेली 99 प्रमाणीक मनशां आसतात तर हांच्या पासत स्वर्गार येदो संतोष ना म्हूण हांव तुमकां सांगता. सांडलोलो नाणो वो रुपयाचे 10 नाणे आसलेली कोण एक बायल आसा म्हूण समजात. तांतलो एक सांडत जाल्यार कोणटी पेटोवन घराक सारून मारून तो नाणो मेळो सोर मिनोतीन तो सोदिनासतना ती रावत काय. आनी मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजान्नीक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा कुशाल जायात. तेच परी हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत मोन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोष भरीत जातले. प्रितीच्या बाबयणीनो आयज जेजू आमकां 2 वपारी घालता आनी दोनी पाटी तो कितें म्हणटा. तो म्हणटा, एक पातकी मनीस जिवीत मोन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोष भरीत जातले. पोत्तून म्हणटा जेजू म्हणटा, एक पातकी मनीस जिवीत मोन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोष भरीत जातले. आनी बाबडीनो ही शिकोण जेजून कित्याक दिली, ह्यो 2 वपारी कित्याक घातल्यो आनी आयज आमी हे शिवर्तमान जे आयकलां तातूंत आमकां कसली शिकोण मेळटा. 2 वसुलदार आनी सगळे पातकी जेजूशी येताले तेन्ना जेन्ना जेजू ह्यो संवसारान आसलो आनी ते देवाचें उतर आयकताले. पातकांचे बोगसणे मागून ते आतां जेजू कडेन येवन देवाच्या राज्यान भितर सोदताले. पूण भाव भयणीनो हे फारिझ्यो 2 शास्त्री हे जे धर्माचे लिडर आसले, हे धर्माचे वडील आसले, ते आतां हे सगळें पळोवन म्हणटात, हो मनीस म्हणटात जेजू पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू आयकता की हे 2 शास्त्री फारिझ्यो हे धर्माचे वडील अशें म्हणटात म्हणून तो आतां तांकां ह्यो 2 वपारी घालता आनी म्हणटा, समजा एका मनशा कडेन 100 मेंढरे आहात आनी तातूंतलो एक मेंढरो खंयचो पयस गेलो वा सांडलो जाल्यार तो म्हणटा 99 जे मेंढरे आसात ते सोडून तो आतां त्या एक मेंढऱ्या पासत थंयचो ताका सोदूंक येता. दुसरे वपारीन कितें म्हणटा, समजा कोणाक एक बायल एक नाणो आसलो आनी तो नाणो तिच्या घरान शेणलो जाल्यार ती आख्ख्या घराक सारून मारता आनी शेकी नेणो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणींक
आनी शेजाऱ्यांक आपोवन एके भाशेन खुशाल बरीत जाता. तेच भाशेन जेजू सांगता की जेन्ना एक पातकी देवाच्या राज्यान भितर सोदता म्हणजे तो देवाचें उतर आयकोन आपल्या पातकांचे बोगसणे घेवन खरेपणी दूख धरून आपल्या पातकांची देवाच्या राज्यान भितर सोदता आनी खरेपणी जेजूचेर बावार दवरता. देव इतलो खुशाल बरीत जाता, आंज गोडवे खुशाल बरीत जाता. आनी ज्या भाशेन ती तो नाणो जो शेणलो ती बायल आतां एकदम खोशी जाता आनी आपल्या शेजाऱ्यांक आपयता आनी म्हणटा म्हजो नाणो शेणलो म्हाका मेळ्ळो म्हणून म्हज्या वांगडा खुशाल जायात. तेच भाशेन एक पातकी जेन्ना देवाच्या राज्यान भितर सोदता खरेपणी आपल्या पातकांचें दूख भोगता आनी जेजूचेर बावार दवरता आनी देवाचो पूत जाता, देवाची धूव जाता, देव पासून खुशाल जाता. भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करीत जाल्यार आख्खें पवित्र पुस्तकाचेर वाचूत जाल्यार देवाक नाका आमी कोणूच शेणलेली, देवाक नाका आमी कोणी एमकोणान गेल्ली, देवाक नाका की आमचो आत्मो पिड्यार जाल्लो. आनी ताका जाय आमी आमचे पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें मागून आनी देवाच्या राज्यान भितर सरूंक. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन आयज जेजून आमकां सांगलें की खूब पाटी आमी पळयता आमच्या शेजाऱ्यांनी आमच्या सगळे वाटेक आमी पळयता कितलो लोक म्हणजे वायट जिवीत जियेता आनी आमी समजता की ते शेणले म्हणून आनी आमी स्वर्गार वेता म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आमी धोमशास्त्री भाशेन आनी ह्या फारिझ्यो भाशेन चिंतीत जाल्यार आनी तांकां आमी खरेपणी मोग दाखयना जाल्यार आमीच चुकता, आमीच एमकोणान पावंक शकता. देखून आयज भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या राज्यान आजून ना, एक पातकी जिवीत जियेता आनी आमी खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरून बरें जिवीत जियेता, आमी वसया, तांकां देवाचें उतर दिवया, तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवया आनी खरेपणी तांचो आत्मो साल्वार जावपाक आमी देवाचें राज फुडें सरपाक देवान आमकां हें सगळें बरें केलां म्हणून ही बरी खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आयज सावन आमी वावर करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.